सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायत्या गोंयकारांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणा वयल्यान आम आदमी पक्षा सयत हेर विरोधी पक्षाचे फुडारी आपले घरकान्नीचेर आरोप करतात. ताका लागून कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपले बायलेचे नाव घेतिल्ल्यांचेर मानहानीचो दावो दाखल करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली. ताका आतां आप पक्षान प्रतिउत्तर दिला. मानहानीचो दावो वा हेर खंयचेय कारवायेक आप तयार आसा. तशेंच आमचेर मानहानीचो खटलो दाखल करून मुख्यमंत्र्यान वेळ वगडावच्या परस कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशें आपान मागला. फाटले एक 7-8 दीस जाले शिरोड्या ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक लागून म्हणजे हे जॉबाक तेंच्यांनी पयशे दिल्या पळय तेंच्यांनी कंप्लेनी केल्यो तांकां आमी अरेस्टूय केले. सगळ्यांत पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयप आनी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हे इन्वेस्टिगेशन करता आनी एक पॉयंट सुटना. विरोधकांक घाला कितें ताका कसलोच इशू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर ताका एलिगेशन करपाक लागलेले म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले. खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हेतून केन्नाच भाग घेयनात. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता. ओके, ते डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन सरकाराचें बरें काम हे तेंच्यांनी पळोवन जो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेज एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेज एलिगेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन आयदर इन्फॉर्मेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय इशू करतलो तितून एकटोय मनीस सुटना. वी वेलकम ऑल युअर एक्शन्स. आता आमकां परत म्हणटाले तुम्ही पुरावे दियात. आता सीएमाक पुरावा दिवचो पडटलो की व्हॉट एक्झॅक्टली डिड आम आदमी पार्टी लीडर्स से and whether what we said amounts to defamation of the chief minister and his wife. कित्याक तुम्ही पळयला सत्यपाल जी मलिक जी सेम एग्जैक्ट म्हणिल्ले सीएम की बीवी अलग से पैसे लेती है और सीएम पैसे लेता है. हे कितें ताजेर कित्याक तुम्ही डिफेमेशन केस घालूंक ना? Why did you not put a defamation case against Satyapal Malik so far? He has said क्लियरली कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, सीएम अलग से लेता था, सीएम की बीवी अलग से लेती थी. जर कोंकणीन कोणाक सांगूंक जाल्यार म्हणूंक शकता सत्यपाल मलिक जी म्हटले की गोंयान भरपूर भ्रष्टाचार चलिल्लो, सीएम वेगळे पैसे घेतात, सीएमाची बायल वेगळे पैसे घेतात. व्हाय वॉज नो डिफेमेशन केस फाइल्ड अगेंस्ट सत्यपाल मलिक जी? व्हॉटएव्हर इट इज तुम्ही आमचेर घालूंक सोदता घालात. वी वेलकम इट. आम्ही तुमकां याद करून दिवंक सोदता की आम आदमी पार्टी एक आंदोलनाच्यान आयिल्ली पार्टी. आम्ही तुमच्या कोर्ट केसीक जेलीक सुद्धा भिवपाचे ना. यू आर वेलकम टू डू व्हॉटएव्हर एक्शन यू वॉन्ट. यू कॅन नॉट शट आवर माउथ. आम्ही सत्य उलयत रावतले आणि तुमचं गव्हर्नमेंट पडो म्हणसर सत्य उलयत रावतले. वी रिपीट आवर सिंगल पॉइंट डिमांड. वी नीड अ इंडिपेंडेंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी इनटू दिस मॅटर which cannot be influenced by the chief minister or any minister or anybody in the Bharatiya. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत.